माझे नाव देवानंद गावडे. माझ्या वांगडा आसा प्रणाल सावंत आणि संतोष तारी, मेंबर ऑफ एग्रेसिव्ह गोवन्स. गव्हर्मेंटान एक बील ड्राफ्ट केला 29 जून 2020. बील जावन आसा गोवा टेनंट अँड गेस्ट रजिस्ट्रेशन अँड व्हेरिफिकेशन बील 2020. हो जो बील आसा तो गोवन रेजिडंट्स हेचे सेक्युरिटी खातीर इंट्रोड्यूस केल्लो आसा. पण हे जर बिलान पळयत जाल्यार कांयच ट्रॅकिंग मेकानिझम अशें केल्लें ना. गव्हर्मेंट आमकां इन्सिस्ट करता की आमी डिजिटल वचपा जाय आनी डिजिटल यूज करपा जाय. जाल्यार आमचें सजेशन अशें आहा की हेचेर एक ॲप किंवा एक वेबसायट डेवलप करचो, जेणे करून सगळो डेटा जो आसा तो आमकां हे वेबसायटीर किंवा त्या ॲपाचेर अपलोड करपाक मेळटलो. आनी हो डेटा सगळ्या ओनराक ते टेनंट्साची हिस्ट्री पळोवपाक लागून अवेलेबल आसतलो. Next, section 2H of said bill defines ownership. It says that person who receives the rent is a owner. जाल्यार हे डेफिनेशन पळोवन अशें दिसता की हे पर्पजफुली इलिगॅलिटीज बेनिफीट करपाक लागून केल्लें आसा. ओनरशीप प्रूव करपाक लागून कंपल्सरी सेल डीड किंवा हाऊस टॅक्स अशे जे डॉक्युमेंट आहा ते एप्लिकेबल करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आमचे जे कोमिंदा जमनी आहा तितून खुबशीं घरां हॉटेलां आसा. जाल्यार कोणी सपोज फोर्सफुली एनक्रोच करून कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा जाल्यार तो जो ओनर आसा तो एज पर दीस डेफिनेशन ओनरशीप क्लेम करतलो. जाल्यार हेतून इलिगॅलिटी जे आसा ते खूब वाडटले. सो हे सेक्शन 2H जे आहा हेचेर परत एकदां विचार जावपा जाय. नेक्स्ट, लोकल बॉडीज जे आसा हांकां कांयच कॉन्फिडन्सान घेवना. हे बिलान कितें म्हणटा, जो ओनर आसा तेणी सगळो डेटा ट्रॅक करपा जाय टेनंट्साचो आनी पोलीस स्टेशनाक विदीन 7 days धाडून दिवपा जाय. जाल्यार आमचें सजेशन अशें आसा की जे लोकल बॉडीज आसा, पंचायत, म्युनिसिपालिटी, तेंच्यांनी हो डेटा सगळो कलेक्ट करपा जाय. जे रेंटेड प्रिमायसीस आसा तेंचे लिस्ट लोकल बॉडीजा कडेन आसपा जाय. मागीर हेच्या खातीर एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करपा जाय आनी हो डेटा सगळो तेंच्यांनी पोलीस स्टेशनाक तेंच्यांनी दिवपा जाय. तशेंच जे टेनंट्स येता तेंच्या नेटीव पोलीस स्टेशनान हेचे कांयच प्रोविजन अशें केल्लें ना. कारण म्हणल्यार हेंचें जर व्हेरिफिकेशन जायना जेन्ना हे आमच्या गोंयांत येता किंवा हांगा एज अ टेनंट म्हणून येवन रावता तेन्ना तेंचे क्रायम रेट किंवा क्रिमिनल केसीस खूब वाडटले जर तेंचें व्हेरिफिकेशन जायना. कित्याक आमकां खबर आसना तेंचेर कितें कसले केसीस तेंच्या गांवांत तेंच्या नेटीव प्लेसीसान आसता. तशेंच टेनंट रजिस्ट्रेशन जें आसा तेचो कांयच स्टँडर्ड फॉर्मॅट असो केल्लो ना. मागीर टेनंट रजिस्ट्रेशन जें जातलें तेका एक व्हॅलिडिटी फिक्स करपा जाय. फॉर एग्जाम्पल 6 months. सपोज ते फुडें एक्सटेंड करून आनी रावतले, फुडें रावतले, कंटिन्यू करतले जाल्यार ही व्हॅलिडिटी रिन्यू करून आनी वाडोवन घेवपा जाय. कारण हेच जे बेज डॉक्युमेंट आहा एज अ प्रूफ म्हणून फाल्यां फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन आहा तेका यूज करतले आनी परत इलिगॅलिटीज वाडटले. सो हेचेर गव्हर्मेंटान विचार करपाची खूब गरज आसा. सपोज खंयचो ओनर डिले जालो जे टेनंट आहा तेंची डिटेल सबमीट करपाक, सो एज अ डिफॉल्टर तो गेस्ट म्हणून आपली प्रिमायसीस ऑक्युपाय केला अशें सांगतलो जेन्ना तेजें व्हेरिफिकेशन जातलें तेन्ना. सो हे बील जें म्हणटा तें गेस्ट एंड टेनंट रजिस्ट्रेशन एंड व्हेरिफिकेशन. सो हितूनच पयलीं कन्फ्युजन आसा. सो गव्हर्मेंटान हें पयलीं क्लियर करचें